काउंटर एक अलादीन लॅम्प कसो अशें विश केल्याने येयलो टेबलार अशें ना, व्यवस्थितपणे फॉर्मॅलिटी जावपा जाय. आमी उतर दिला ते आमी पालन करतले. व्यवस्थितपणे तांकां फावो तो काउंटर मेळटलो, ब्लू कॅब तांकां मेळटले. आनी जे पेडणेचे आनी मांद्रेचे अशें दिसता की फकत पेडणेचो आमदार सांगता, मांद्रेच्या आमदारा आमी आश्वासन दिल्लें आसा फूल पेडणे तालुका. तांकां व्यवस्थितपणे फावो त्यो गाडयो मेळटल्यो, ब्लू कॅब मेळटल्यो. रिस्पॉन्स ना जाल्यार तांकां जाय काय ना तेणी थारोवपा जाय. तांकां ठरावीक ब्लॅक एंड येलो कॅब जाय आसले. वॉट इज ब्लू कॅब? इट इज नथिंग बट ब्लॅक एंड येलो. ब्लॅक एंड येलो पुराना जमाने की चीज आहे म्हणटा तशें. आदले तेंपाचे कितें हाडटा. आतां आमी नवीन ब्लू कॅब कितें तरी करया. न्यू एअरपोर्ट येयला, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. सी बॅच काडपा हेच खातीर सोदता. जायते आमचे भुरगे आसा, 8th स्टँडर्ड आसा, 7th स्टँडर्ड बरी गाडी चलयता. ते म्हणटा आमकां ते हिंड्रन्स कशें येता. तुमी आमचे रेजिडेंस सर्टिफिकेट घेया आनी तुमी आमचे हेंय घेया, कितें म्हणटा ते पुलीस क्लियरन्स घेया. पूण ते बॅच कंपल्सरी करून आमकां ती गाडी चलोवपा मेळना. गोंयकार जावन आमकां टॅक्सी वेवसायान येवपा मेळना. म्हणून आमी ती स्किमूय केला न्हू, फ्री टॅक्सी स्कीम केला. केन्ना हेजे पयलीं तुमी पळयला, 1 पैसो ना घालता तुका टॅक्सी चलोवपा मेळटा. आनी टॅक्सी बिझनसान तुका म्हणजे करपा एक सोंपेपण मेळटा. हें आमी केलां कित्याक आमचे गोंयकार भावांक एक संदी मेळोवन दिवं. तेंचे म्हणणे प्रमाणे आमी चल्ल्या. आमी टॅक्सी जे बदनामी जाल्ली आसा टॅक्सी बिझनसान तांकांय खबर आसा, आख्खे जगाक खबर आसा. पयर हांव फ्लायटीन गेल्लो, तीच कंप्लेन. कितें तुमी म्हाकाच सांगता तें खबर ना, हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून. म्हाका खरें हें करतना लज दिसता की आमकडे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. कित्याक आमकां प्रत्येक फावटी कोण वेगळे वेगळे लोकां थ्रू येवन प्रेशर मारता आनी डिसिजनूय घेवपाक दिना. आनी कोण केन्ना टॅक्सी वेवसायान नासले, टॅक्सी बिझनसूच नासले, टॅक्सी ऑपरेटर म्हणून थिंगा शामील जाता आनी मिसगायड करता. हें कितना पसून चलता. ड्रायव्हर म्हणल्यार गाडी बरी चलोवपाक कळपा जाय. आनी तांकां ते ना नो 7th स्टँडर्ड 8th स्टँडर्ड नो बोर्ड म्हणजे खंयची सायन आहा ती वाचपा येना. 8th स्टँडर्ड भुरगे उरया, SSCच भुरगे येता वाचपाक. आमी तांकां ट्रेनिंगूय दितले. पंचायती राजीचो अमेंडमेंट इतलोच हाडला. आमी कांय बदल करूं ना. पंचायती राज एक्टा एकूच केला. एक एपील आसतलो, एक रेझोल्युशन प्रमाणे एप्लिकेशन पंचायतीन येता, तेजेर तरी 30 दिसांनी एक्शन जायना जाल्यार ते डेप्युटी डायरेक्टर वयता. आतां एकूच बदल जाला. डेप्युटी डायरेक्टर जे वयताले ते आतां BDOन वयता. सो देर इज क्विक रेझोल्युशन. म्हणजे हियरिंग घेवन वर्सां वर्स काडपाचे वा म्हयन्याचे म्हयने काडपाचे ही स्थिती आमी जावपाक दिवपा ना. कित्याक आमी पयला तेंचे इच्छे प्रमाणे कित्याक ती इच्छा येता लोकांचे पेंडींग दवरपाक ते म्हाका खबर ना. आनी थोडेशे हे काम करता म्हणून सगळे सरपंचांचे पंचांचे नाव पिड्डे जाता. एक्चुअली दे आर डुईंग एक्सलंट वर्क. आय वॉन्ट टू कॉम्प्लिमेंट सरपंचीस एंड डेप्युटी सरपंचीस आनी पंचीस. पूण थोडेशे लोक तेजी दुसरी व्यवस्था यूज करून आनी कितें करता म्हणून सगळ्यांचे नाव पिड्डे जाता. सो वी हॅव सिम्प्लिफायड द प्रोसिजर. आमी कांयच बदल करूं ना. 66(2) इट इज ऑलरेडी प्रोविजन इज देर. पूण डेप्युटी डायरेक्टर आहा ते आमी फकत BDO घातला इतलेच. आनी आमी कांयच चेंज करूं ना.